बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कश्टतल्यांक दुकान भरुल्यांक कंतिश्ट जाल्ल्यांक तशेंच जिवितांत संतोश कितें म्हूण कलीत नातल्यांक आज जेजू ताची बिरमतीची दिश्ट आमचेर घालून हांव तुमचे संगी आसा म्हूण बसयता. ही बसवणी नीज तरी आमी पातयेतावंगी. पेद्रू जेजूचेर पातयेलो आनी उदका वयर धैर्यान चलोवंक शकलो. केदाळा तो दुबावलो, तो बुडोवंक लागलो. मोगाच्यानो कश्ट आनवारां आमचो भावार्थ परिक्षा करचो वेळ जावन आसता. ह्या वेळार भावार्थान दंडाल नासतना थीर रावून जेजूचेर पातयेवन आमची मुखली मेटा धैर्यान काडूंक देव आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसा वेळार मागया. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरें वांटो घेवच्याक आमचें काळजां म्हणा आतां आमी नितळ करया आनी सोम्याचें भक्षण मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनाची चोरून मनांत विसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पापां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो बेगीन संस्कार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, ख्रिस्ता काकुळट कर, ख्रिस्ता काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या साकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलभयेन वागय. तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दे आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. गानान पुस्तकांतले वाचप. म्हजे एके कुशीत स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो देखून मिरियामान आनी आरोनान म्हजे विरोध उलोवंक सुरू केलें. तांणी म्हणलें, सर्वेस्पोर म्हजे वरवीं मात्र उलयलावे, आमचे लागीं तो उलोवंक नावे. सर्वेस्पोराक हें आयकलें. पूण म्हजे चोर मनशा प्रास कालतो जावन आसलो. सगळ्या संवसारांतच भोव कालतो मनीस तो. तक्षण सर्वेस्पोरान म्हजेक आरोनाक आनी मिरियामाक सांगलें, तुमी तेगाय जमत ते तांबाक येया. ती तेगाय गेली आनी सर्वेस्पोर एका कुपाच्या खांब्यान देंवून आयलो आनी तांबाच्या दारा लागीं येवन रावलो. ताणें आरोनाक आनी मिरियामाक आपयली आनी ती दोगांय मुखार आयली. सर्वेस्पोरान म्हणलें, आयका म्हजी उतरां. तुमचे मदें प्रवादी आसा तेन्ना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दिता. ताचे कडेन हांव सपनांत उलयतां. पूण म्हज्या सेवका म्हजे कडेन तशें न्हय. सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पातयेनेचो ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी. आसा तशें न्हय ओपर्यांनी आनी सर्वेस्पराचें रूप तो देखता.
तर म्हज्या सेवका मुयचे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें? देखून सुरेशपराचो राग तांचे विरोध पेटलो. तो थंयचो गेलो आनी तांबो वयले खूब पयस सरतच मिरियाम थंय कोडकान जावन उबी आसली. हेमा बरी ती धवी जाल्ली. आरोनान तिचेर आपली दिश्ट घाली आनी खरेंच ती कोडकान जाल्ली. आरोनान मुयजेक म्हणलें, म्हज्या धनिया, आमच्या पिशेपणान आमी केल्ल्या अपराधा खातीर आमकां केस्त लायनाका. आपल्या आवयच्या गर्भांतली भायर येताना अर्दे कुसलें मांस आसलेले एके राक्षिणी भाशेन तिका जावंक सोडिनाका. मुयजीन सुरेशपराक उलो मारलो, ए देवा, हांव तुका प्रार्थिता, दया करून तिका बरी कर. देवाचें उतर. देवाचे उडकार. आमी पातकी सुमिया तुजी काकुळत मागता. आमी पातकी सुमिया तुजी काकुळत मागता. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळत कर. भोव खाणवाल्या देवा म्हजे कुण्यांव पुसून काड. दूं तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कंतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिकलांतलो. आमी पातकी सुमिया तुजी काकुळत मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेरच हांव चुकला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. आमी पातकी सुमिया तुजी काकुळत मागता. देखून तुजे फर्मान म्हजेर नितीचे. तुजे तीर्प निश्कळंक. फळें जल्मातावनूच हांव पापी. आवयचे कुशीन तावनूच हांव पातकी. आमी पातकी सुमिया तुजी काकुळत मागता. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काड नाका. आमी पातकी सुमिया तुजी काकुळत मागता. Alleluia, 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 alleluia. मेस्त्री देवाचो पूत तूं, इस्रायलाचो राईस तूं. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. समा देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शोभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू शिसांक दोनीत चडशें आनी आपणा फुडें पलतडी वचशें ताकीद दिवन लोकांक धाडून सोडलें. लोकांक धाडून जातच तो एकलोच मागणी करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. काळोख पडटना थंय एकलोच आसलो. हेणें 2 तडी थावन सुमार पयस आसली, पूण वारें विरोध वाळतालें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीच जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे सरशीं आयलो. उदकाचेर तो चलोवन येतालो तें पळोवन ते इतले गाबरले की तें मेल्लें म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. तितल्यार पेद्रो जाप दिवन म्हणालो, सोमिया, तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशीं येवंक फर्माय. ये म्हणालो जेजू ताका. तो व्हड पेद्रो दोणे वयलो देंवून जेजू सरशीं वचूंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वाळतालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोमिया, म्हाका वाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या बाबार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. उपरांत ती दोणीर चडतच वारें रावलें. तवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयां पडून म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. पयले तडीक उतरतच ते गेनेसरेत गांवाक पावले. तेंच्या लोकान जेजूची वळख धरतच चारय कुशींनी सांगून धाडलें. लोक आपल्या पिडेस्तांक ताचे सरशीं हाडी लागलो आनी ताच्या आंग वस्त्राचे देगेकपणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताच्या लागीं उपकार मागी लागलो आनी आपडलें समेस्तां बरीं जातलीं. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयचें पयलें वचप आमी आयकलें.
आनी हे पयलें वाचप आमकां बारीस उणें नियाळाक मेळचें. भोवशा तुमी येदोळ आयकलां की ना गी म्हाका खबर ना. थंयसर आमी आयकलें मोइजेचो भाव आसा आरोन आनी भयण आसा मिरियम. हांणी दोगांनी मेळोन मोइजे विरोध एक गुटमोळ केली. ताचेर ती उपराटूंक ताणें प्रयत्न केले. आमी जाणा मोइजे इस्रायलांत एक अती व्हड प्रवादी, महान प्रवादी. लोक ताका मानतलो कित्याक ताणें इजिप्तांत तांकां भायर हाडल्लीं, मात्र न्ही देवाचे उपादेश तांकां दिल्ले, देवाचे वाटो तो शिकयतलो. आनी त्या देखून तांचे पैकी आजून जाल्यार मोइजे अती व्हड प्रवादी. पूण ताच्याच भावाच्या आनी भयणीच्या दोळ्यांनी तो अती ल्हान प्रवादी. तांकां तशें बगलें. कारण कितें गी म्हळ्यार मोइजे एका कुशीत स्त्रिये लागीं काजार जाल्लो. कुशीत म्हळ्यार इथियोपियाची म्हणयत वा आफ्रिकाची म्हणयत. आफ्रिकाच्या स्त्रिये लागीं तो काजार जाल्लो. आनी त्या देखून मिरियम आरोन लागीं म्हणटा जें कितें ताणें पयलें शिकयलां तें आतां पाळिना. मोइजेन तांकां शिकयलें इस्रायलकारांक कोणेय जाती बैल्या लागीं वा कुळये बैल्या लागीं काजार जावंक नजो. आनी हें तो पाळिनातल्याक, ताणें नैतीक जबाबदारी घेनातल्याक मिरियम म्हणटा तो मात्र इस्रायलांत प्रवादी गी. देव म्हज्या लागीं उलयना गी, तुज्या लागीं उलयना गी, आरोना लागीं उलयना गी, आमच्या लागीं कितले पटी देव उलयला. आनी मिरियम आनी आरोनानी मोइजेन केल्ले बरी थोडी प्रवाद केल्यात, ल्हान व्हड प्रवाद केल्यात. तांच्या लागीं देव सपनांत उलयतलो, दर्शनांनी उलयतलो, ओपारींनी उलयतलो. आनी ते देखून ती चिंता मोइजेनच कित्याक प्रवाद करी जाय. ताणें सूख केल्या, ताका नैतीक जबाबदारी ना, देखून ताच्या जाग्यार हांवूच करता, आमीच करयेत. ताचें मुखेलपण गरज ना, कित्याक ताणें जें कितें सांगलां तें पाळूंक ना. देव मोइजेक, आरोनाक आनी मिरियमाक तंबाक आपयता, जमतेक आपयता. आनी थंयसर देव तिका सांगता कित्याक मोइजे श्रेश्ठ गे म्हणून. पयल्यान देव तिका सांगता मोइजे सर्व मनशां प्रास घालतो, संवसाराच्या सर्व मनशां प्रास घालतो. आनी हें आमी निमाणें पळयता. दुसऱ्यान मोइजे चड फातयेणेचो. आनी तिसऱ्यान देव म्हणटा हांव मोइजे लागीं मुखामुखी उलयतां. दुसऱ्या प्रवाद्या लागीं उलयले बरी न्हय. दुसऱ्या प्रवाद्या लागीं देव ओपारेंनी उलयतालो वा दर्शनांनी उलयतलो वा सपनांत तांकां दिश्टी पडोन जें कितें सांगूंक जाय तो सांगतलो. पूण देव म्हणटा हांव मोइजे लागीं हेर प्रवाद्या बरी न्हय, म्हाकार मोइजे लागीं मुखामुखी एक इश्ट आनी एका इश्टा लागीं उलयले बरी उलयता. त्या देखून ताणें कुशीत स्त्रिये लागीं वा आफ्रिकन स्त्रिये लागीं काजार जाल्लें देवाक कळीत ना म्हणून न्हय, ताका कळीत आसा. पूण देव त्या विशयान कांय म्हणना. पूण हांगासर जेन्ना मिरियम आनी आरोन मोइजेचें स्थान घेवंक केदोळा प्रयत्न करतात गे, देव तांकां आपयता आनी म्हणटा हें तुमी केल्लें सारकें न्हय. आनी त्या देखून तिका कोडाची पिडा धरता. कोडाची पिडा धरना ती संपूर्ण तरान तिचें मांस करगून वेचे बरें, कुसोन वेचे बरें देव पळयता. कित्याक दोन कारणां आसा ताका. एक जुदेवांक भायल्या जातीची वा अन्य धर्माची वा कुळये भायली म्हळ्यार गलीज वा मेळी. आनी प्रत्येक जावन आफ्रिकान तांची कात काळी देखून ती चिंता ही मेळी जावन आसात. ह्या मेळ्या मनशा कडेन म्हजो भाव काजार जाला. देखून देव तिका सांगूंक सोदता की कात कुसली जाल्यार वा मांस कुसलें जाल्यार तें गलीज, तें कात काळी जावं दी, धवी जावं दी. दुसऱ्यान भोव म्हत्वाचें आनी एक शिकवण हांगासर दिल्या देवान. कितें म्हळ्यार मोइजे विशयांत सवाल केल्लें सूख न्हय. मोइजेन जर सूख केलें जाल्यार तांणी सवाल करियेत. कित्याक खंयचोय मुखेली प्रश्नातीत न्हय, सवाल करूंक नजो म्हणून न्हय. तांकां जमत आसली 70 आनी 2 मलगडे आसले, 2 मलगडे आसले. तांच्या लागीं जमत आपोवन ताच्या लागीं विचार येत आसले कित्याक अशें केलां गे म्हणून सवाल करियेत आसले. पूण देव म्हणटा हांवें मागलेल्याच्या जाग्यार तुमी कोणेय ताचें स्थान घेवंक जायना. कित्याक संवसारान कोणेय खंयच्याय रायांगी आनी कोणेंगी मोइजेक नेमलेलो न्हय. देवान ताका नेमलेलो, देवान ताका मागलेलो, देवान ताका विंचलो. त्या देखून ताचो जागो कोणेय घेवंक अधिकार ना. आनी देव स्वता ताची जडती करता, कोणेय ताची जडती करूंक जायना. मुखाच्या भावान आनी भयणीनो,
ही एक म्हत्वाची गजाल आमी मतीन घेवंक जाय. कित्याक मागलेल्याच्या स्थानार हात घालूंक कोणाकी अधिकार देव दिना. आनी जर मैजेन सूख केल्या देव ताची जडती करता. आमी जाणाव मैजेन केल्ली एक ल्हानशी सूख देवान म्हळें ह्या कडपाचेर एक फावटी मार आनी उदक तुमकां पियोंक मेळटलें. मैजे इतलो विरार जाल्लो की ताणें 2 फावटी मारलें बेतकाटेन आनी देव म्हणलो तूं म्हजेर फात येवंक नाय देखून तुका हांव शिक्षा दिता. कसली शिक्षा? ल्हानशी सूख ताणें केल्ली. शिक्षा कसली गी म्हळ्यार 40 वर्सां आरण्यांत ह्या लोकांक ताणें हाडली बसयल्ल्या गांवाक पावोंक. सकट लोक वेतलो बसयल्ल्या गांवाक पूण तूं वचों नाय. तूं गडीर रावन पळयतलें मात्र तुका वचोंक साथ दिना. तुका वचोंक हांव दिना. असली एक शिक्षा ताका दिल्ली. असली जडती देवान केल्या. अशें म्हणटास देवान मागलेल्याचेर देव कोणाकी अधिकार सोडून दिना. तो ताचो अधिकार जडती करची जाल्यार तो करता. देखून कोणी जर ताणें मागलेलो स्थान घेवंक प्रयत्न करता जाल्यार तो देवाक शिदा आकमान करता. हें आमी मतीन घेवंक जाय. आनी मैजेचें व्हडपण कशें कितलें गी म्हळ्यार देवानच सांगलें बरें ह्या संवसारांत आसलेल्या सर्व खालत्यां पैकी खालतो जावन आसलो मैजे. कित्याक निमाणें आमकां कळटा मिरयमाक खोड तिच्या आंगाक लागले वेळार ती कुसोन गेल्ल्या वेळार मैजे देवा लागीं मागता तिका गूण करच्याक. आनी हें जावन आसलें खालतेपण. ताचे विरोध कोणी रावल्यार तिका बरें जालें देवान बोध शिकयली म्हणचे प्रास चड तो तिचे बसो तो देवा लागीं मागता. देखून आमी म्हणटा मैजे अती खालतो मनीस. कित्याक देव मुखार जें कितें खालतें आसा तें मात्र रावता शिवाय जें कितें गर्वाचें आसा तें खंडीत रावंक साथ दिना. ही सर्व लिसांवां आयचे दीस आमी मतीन घेवया आनी हेरांकी शिकोवया. म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेंय तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थना तुजी वडवी बिलकुल चडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतां सुदळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता.
पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस करतो सर्व आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान कोण सर्गी तुकाचे जय सर्वेस वचनावे तुकाचे कोण सर्गी तुकाचे जय बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस स्मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जबान जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणे करचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Babarta sogot purgatoria. तुझ्या कुर्सानी पुरा जीवन पूर्ण भरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सर्वोंक जय क्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम मेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा के प्रिथिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिथिमकांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसळेत मुखार मळपळांक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकार मरे देवाचे माये सांगाती सांजुजे ती सोपती भगवंत आनी सरकाळी तुका मानवल्या आतां सगळ्या भक्तां बराबर सस्नुच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सुम्यांचे केले मागणे सांगाता म्हणून म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाय येव तुझी पिशी सगळं जाता तुझी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानांतले एकतलांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेकां सुम्याची शांती वांटून घेवया देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी
पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थोया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गटायेन भरल्याय. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशेंच आसनाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता. Samuzo Adar, Boi Muje Kerta
सोया म्हाका सलय कृपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो तुझे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुज्या भेट मोगाळ उदका सोळे आव्हान बरे आशिर्वाद दिव आमकां भगवान पुरुषाची कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.